खंय गेला
एमडी बाब सांग यापेक्षा की आता ही जायदाद गेली म्हणून. गेली? खय गेली? या गेली म्हणजे आपली सोबी जायदाद त्या मनीषाच्या नावावर केल्या. ते आता मावशी. किती? एक किती काम करता यांची? ना? हे खरे? हय तो माझ्या भाई एक खरें. त्या म्हाताऱ्यान आमची वाट लावून ठेवली. हांवें तुका पयलींच सांगलें तो म्हातारो आमची वाट लायतलो म्हूण. मेलो तरी पूण फाटीं कसा? शी. एमपी या वर्षी जावचें ना. कितें कितें स्वप्नां चिंतलेली हांवें. एमपी तूं कितें तरी कर मरे. कितें करू म्हणजे आता काय उपाय ना. कितें ते सगळें दाबून बरयला. ते बरयला पिऊन भायर ना परत बसयात बरे. जाय जाल्यार धातूची सायन हांव मारता. ना अशें करूंक शकना. आमी सगळीं बसलेली. एमपी ना तूं अशें सोडून दिवं नाका. कितें तरी उपाय काड. अरे काय ना रे उपाय. आता फक्त दाबूच जितो ना हे सगळें चेंज करूंक शकता. दादू खंयच्यान येतलो रे. दादू मेलो मरे. जर तर दादू जितो जालो आनी सगळ्या फुडल्या बसल्यात परत करेनी जाल्यार अशें कशें जातलें चिया. दादूचे कितें भूत येता उजयेक बरोवपाक. अशें जाल्यार जाल्यार हे सगळें लक्ष बाबाचें. पूण हे जातलें कशें. दादू खंयच्यान येतलो. कितें स्वप्नां चिंतता रे तुमी. स्वप्न न्हय मागीर म्हाजे कडेन एक प्लॅन आसा. प्लॅन कसलो प्लॅन. आसा म्हाजे कडेन एक प्लॅन. कसलो प्लॅन आसा हेका विचार. कसलो प्लॅन रे. एमपी आमकां फक्त दारूची सय जाय न्हय. हय आनी सगळ्या फुडल्या दादून अशें सांगपाक जाय की सगळी जायदाद आमकां आपल्या नातवाच्या नांवार करता म्हणून. हय पूण दादू येतलो खंयच्यान. रथ तूं आमच्या नंदूक वळखता? नंदू कोण नंदू. अरे आमचो शेजारी रे नंदू सबका बंधू. तो नंदू पिसो. तो कितें करतलो. पिसो ना पण आमच्या कामाक येतलो. तो कसो आमच्या कामाक येतलो जिया. दारूचो फोटो पळय आनी नंदू. कितें म्हणटाय? हां आतां कळ्ळें म्हाका. कळ्ळें. म्हाका जाल्यार काय कळना कितें तुमी बडबडटा ती. मानव जिया म्हणपाक सोदता तेंचो जो शेजारी आसा पळय नंदू तो सारको दादू भशेन दिसता. डिट्टो. हय फक्त तो मातसो फुटबॉल जाले. तेका आमी दादू करचो पडटलो. तूं आनी कितें उलयता रे. तेका दादू करचो पडटलो. आतां दादू जाता वर्सां कितकी वर्सां आसा. त्या वर्सां आमी दादू आसतले न्ही दादी. आयज सायबान त्या कंचक्टराक कोणे वकील केला म्हूण कोण जाणा. एमपी आमकां ताका फक्त एका दिसाक दादू करूंक जाय. म्हणजे दादू भशेन ताका मेकअप करपाक जाय आनी मागीर तेजे कडल्यान सायन घेवंक जाय. मागीर जाली आमची जायदाद. अशें जाल्यार आमचें काम जातलें. जिया यू आर सिम्पली ग्रेट. दॅट्स व्हाय हय हांगा लोक आसा. हांव आसा. सगळीं आसा. कितें तें मागीर आ. तर आमकां एक प्लॅन करचो पडटलो. प्लॅन तेजी तुमी टेन्शन घेवं नाका. तें सगळें हांव करता. दादूची डॅड बॉडी आजून मेळूंक ना. तर आमी कोणाकूय हांगा हाडून उबो करूंक शकता आनी दादू करूंक शकता. पूण एक वाद आसा. कोणाकूच डाव दिवंक जायना. आमकां तेका सामको ट्रेन करचो पडटलो. तूं टेन्शन घेवं नाका. हांवें फ्रांसिसाक सांगून दवरला. तो अरेंजमेंट करतलो कितें. तुजे कडेन दारूचे पिशे आसा न्हय? हय आसतले खूब आसा पोन्ने व्हिडिओ. ते म्हाका सेंड कर. हांव ते नंदूक दाखयता आनी तेका ट्रेन करता. हां ट्रेन केल्या उपरांत एक अशें मारुया. आमकां हे नाटक अशें हांव टायमार पळयता. अनंताचे लोक नासले सगळे. हय न्हू. तर हांव तेका हाडटा. तूं फक्त लिगल कामां पळय. हय तें सगळें हांव पळयता. पूण ह्या प्लॅना बद्दल आमी कोणा कडेन कांय उलोवपाचें ना. आमी न्हू ह्या प्लॅनाक एक नांव दिवया. हां तूंच सजेस्ट कर मरे कितें. हय उठ्ठे सुरत. उठ्ठे सुगट कितें रे. तूं कितें रमता गेला घर वाजोवपाक. आंबो तिजो ताळो. आंबट. कितें तो मरे धुळवटी बोल्ला. अरे टायम आसा मातसो राव. आतां तशें जाल्यार तूं कितें नजीक तर. विशन दादूलो. दादूलो सगळ्याक कळ्ळें पळय. दादू दाखयला आमचो. सगळ्याक कळटलें. अशें ना ती अशें कोण कशें कोणाक काय कळना तशें. जिया तूं चिंत हॅपी न्यू इयर.
हॅपी न्यू इयर टाइम आसा त्यामुळे क्रिसमस येता हॅपी बर्थडे दादू आम्ही मेल्लो परत चितो पडटा तो दादूचा हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे दारू
दीस तुका सांगलेलो हांव येवं नाका म्हणून तूं आनी एक वय रे, हांव येयलोय ना. एकूच सांगपाक की तुजें काम केलें म्हणून. आनी एक सांग, हांवें ताका ऑलरेडी सांगून दवरला की दादू म्हणून. पूण चोय रे, ओके ना येवपाक जायना. हय रे तूं म्हाका कोण सांगलो आतां तुजें ताका फोन येतो मातशें आसता. हय थँक्यू फ्रांसीस चोय रे, म्हाजें नांव येवपाक जायना कितें? ना ना टेन्शन घेवं नाका सायबा एकदां मनसून आमचें काम सारकें जालें मागीर पळया ही चायना मनान कशी करता ती गेलो तुमचो मित्र हय गेलो तो कितें तरी काम आसलें तेका कसलें काम आसलें तर तुका जावं तो तुजें कित्याक तुका कसलें तरी आसलें का तूं आतां मागीर न्हू दादून आपल्या नाच सुनेच्या नांवार सगळी जायरात केला हांवें तुमकां बेश्टेच विचारिल्लें
तुमचा पळवाडे खूप खुशखुशीत असते. आम्ही तुला हाडपात गेले ना तुम्ही हांगा पावले आम्ही थंय पावले. हय तुमकां बघलें आनी मी तुमकां पयलें हांव सुद्दां खूश जालो म्हाकाय बरें दिसलें. दादू, तुम्ही इतके दीस खंय आसले आनी तुमकां कितें जाल्लें? सांग दादू, खंय आशिल्ले तुमी इतके दीस? उदक जाय ना हय हय हाड हाड बघया उदक. दादू, सांग न्ही, तुमी इतके दीस खंय आशिल्ले? सांगता काय सांगता हांव मुंबय गेल्लो मुंबय. हांव मुंबय गेल्लो आनी मुंबय वताना न्हू म्हाजी गाडी पडली. येताना दादू दादू हांव काय करूं सांगता मरे मदीं मदीं बडबडटा काय कळ्ळें मरे तुका तुका सांगता तेन्ना कळ्ळा. हा तर काय हांव मुंबय वयता. मुंबय वयताना म्हाजी गाडी पडप ना म्हाजी फुडें आसली पळय ही गाडी पडली आनी तेका पळोवपा खातीर हांव सकयल देंवलेलो. सुचलें जाल्यार थंय ठार जालो. त्या दिसा हांव मुंबय वचून म्हाजी कोर्टाची हियरींग एटेंड केली खरी. करून घेताना दुसरे दिसा त्याच गाडयेर म्हजो एक्सिडेंट जालो आनी म्हाजी गाडी डायरेक्ट टाच जाली. आमी देवा. हय गाडी पडली ती पडली. त्या गाडयेक तुजो सुद्दां लागलो पूण त्या गाडयेक तुजो लागच्या पयलींच हांव भायर सरलोलो. यश त्याला असा बेस पुढे जाऊ आणि सांगतोच नाही का तुझ्या तिथे
मुगो? येस